नमस्कार योगा गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदि हेडलाइंस. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. बीजेपीचो गोंय प्रभारी सिटी रवी गोंयांत राती मेळो दिगंबर आलेश हेर G8 सकाळसान फुडाऱ्या बरोबर बसका. सुत्रां सांगता नव्या तोगांक सुवात करूंक दक्षिणेंतल्या दोगा मंत्र्यांक पक्षादेशाचे शिना. मीन उत्खननाचो पैसो कंपन्यांकडच्यान वाशील करचो म्हूण घाल्ली याचिका गोवा फाउंडेशनान घेतली फाटी. सुप्रीम कोर्टान सगळी वसुली करूंक केन्नाच सांगू ना एजी उलयलो. मोपा सुरू जातकीच दोनूय विमानतळांक सुरवातीक एअरलायन्स लोकांचो रिस्पॉन्स आनी मार्केटांतले सर्तीक लागून ताण. पॅसेंजरांक वाडीव तिकेट. इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचो रिपोर्ट. एनजीओ एक्टिविस्ट नवे जेटी धोरणा आड पर्यटन भवना कडेन गोवा टुरिझमाच्या प्रस्तावित धोरणाचो निषेध. पर्यटन मंत्री म्हणटात दिशाभूल करपा खातीर चल्ला विरोधा खातीर विरोध. कोलवाळे जेलींत नायजेरियन अंडर ट्रायल बायलेची असिस्टंट मेट्रनिक मार बडय. जयश्री म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत 3 वर्सां फाटीं जयश्री अशीच केल्ली मार बडय. धारबांदवाड्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुवातेर पीपीपीचेर इथेनॉल प्रकल्प. सरकारान मागले इत्सा प्रस्ताव. सद्याच्या कामगारांक नव्या प्लांटांत आस्पावीत करूंक आग्रो. एकाच ॲपान टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न सुटू येता. टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेवन निर्णय घेवचो पडटलो. मायकल म्हणटा मुख्यमंत्री मंत्र्याचे बसकेंत टॅक्सीवाल्यांक मान्य तेच. नैऋत्य मान्सुनाक परतीचे वेध. 70 पेडणे बार्देशाक काडले जोडून. वेधशाळेचो 2 दीस येलो अलर्ट. रस्त्यार आंगणांनी घरादारांनी उदक. बीजेपीचो प्रभारी सिटी रवी राती गोंयांत. राती दिगंबर आलेश तसोच हेर G8 मेळ्ळो. आज पक्षाच्यो समिती संघटना कडेन बसका जाल्यो. सकाळ सावन पक्षाच्या हेडक्वॉर्टर्सांत बाकीच्या फुडाऱ्यां बरोबर बसका. पार्टीत आयिल्ल्या नव्या आमदारांचें कशें कितें काय विचारल्यार नवे पोन्ने खंय कांय ना. आयले ते पक्षाचे. कळटा ते प्रमाण ज्येश्ठ फुडाऱ्यांचे बसकेंत नव्या दोगांक सुवात करूंक दक्षिणेंतल्या दोगा मंत्र्यांक पक्षादेशाचें शिनाल गेलां. पार्टी मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहता है. मेरा काम है पार्टी और मजबूत होना. इसके लिए मीटिंग है. अलग अलग तरीके स्तर का मीटिंग रखा था. पूरा मीटिंग कंप्लीट हो चुका है. केवल चुनाव के लिए काम करने वाला हम नहीं है. पार्टी मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है. सर मिनिस्ट्री रिशफल कुछ है वैसा कुछ? आपका सपना है क्या? नहीं. सुबह एमएलए के साथ मंत्रियों के साथ सबके साथ मीटिंग हुई. ऐसा नहीं था. सभी संतुष्ट थे. सरकार के बारे में संतुष्ट थे. पार्टी के बारे में संतुष्ट थे. आपके बारे में भी संतुष्ट थे. दिसभर आमदार मंत्री आणि कोर ग्रुपाची सिटी रवी बरोबर वेगवेगळ्यो बसका जाल्यो. सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण काँग्रेसींतल्यान पक्षात आयिल्ल्या आमदारांक सरकाराक सुवात करून दिवची पडटली म्हूण बसकेंत उलोवप जालें. पक्षाकडच्यान जो आदेश येतलो तो पाळचो पडटलो म्हूण दक्षिणेंतल्या 2 मंत्र्यांक शिनाल दिला म्हूण सुत्रां सांगतात. वेळीचो सावयो आनी मंत्री गोविंदा बरोबर सिटी रवीन वेगळी बसका घेवन तांचो इश्यू तडीक लायलो म्हणूनय सुत्रां सांगता. ताका जें कितें सांगूंक जाय तें तांचे कडेन उलोवप जालें. तांकां सांगिल्लें आसा. दोनूय बरोबर डिस्कस जालें. मंत्री उलयले आनी ताचे कडेन बसून आमी चर्चा केली. ताका सांगलें की एकंदर कशा पद्दतीन ताणें जो इमिजिएट स्टेटमेंट केलो त्या संदर्भात उलोवप जालें. जें ताणें उलयलो त्या संदर्भात ताका सांगिल्लें आसा. त्यामुळे तितले पर्यंत ठीक आहे. बाकी आनी डिटेल उलयना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपाचो विमानतळ सुरू जातकीच मोपा आनी दाबोळेक सुरवातीक बरीच आव्हानां आसतलीं. एअरलायन्स लोकांचो रिस्पॉन्स आनी मार्केटांतल्या सर्तीक लागून कांय तेंप दोनूय एअरपोर्टांचेर ताण आसतलो. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचो रिपोर्ट.
ते भायर सुरवातेक एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी वाडोवन दिल्ल्यान पॅसेंजरांक तिकीट 450 ते 1100 मायज पडटली. मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाचो दीस लागीं पावता तसो दाबोळी विमानतळाच्या फुडाराचे प्रश्नचिन्ह उबे जावंक लागला. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणटा ते प्रमाण दोन्ही विमानतळ लागीं आशिल्ल्यान एकाच ट्रॅफिकाक एकामेका कडेन सर्त स्थलांतरीत येरादारी आणि विमान कंपन्यांच्या प्रतिसादा विशीं कांयच कल्पना नाशिल्ल्यान सुरवातीच्या पावण्यार आव्हानां आणि अनिश्चितताय आसतली. हे आदी हैदराबाद आणि बंगळुरूचे एअरपोर्ट नवो विमानतळ चलचो म्हूण बंद केल्ले. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी विमानतळाक लागपी वेगवेगळे कर आणि शुल्क थारायता. ते प्रमाण मोपा विमानतळाचेर तिकेटीचेर युजर्स डेव्हलपमेंट फी चड दवरल्या. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची ऑगस्टांत ऑर्ड आयिल्ली. ऑर्डी प्रमाण एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी देशीक 450 रुपया, आंतरराष्ट्रीय तिकेटीचेर 1100 रुपया. एअरपोर्ट ऑपरेटरान देशी विमानांक 980 रुपया, आंतरराष्ट्रीयांक 1500 रुपया मागिल्ले. 2 दिसां फाटीं मंत्री माविनान दाबोळे विमानतळा विशीं उक्तायल्लो हुस्को. उपरांत दोन्ही विमानतळ चालू उरतले म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्याचो सांबाळून घेवपाचो स्टेटमेंट. तातूंत एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची ही स्टडी. गोंयच्या दोन्ही विमानतळांक एक करून शिनाल मेळप सुरू जाला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. नवे जेटी धोरणा आड NGO एक्टिविस्ट राजकीय पक्षांची पणजे पर्यटन भवना कडेन निदर्शनां. जेटी पॉलिसी खंय पर्यावरणाक मारक. लोकांक विश्वासांत घेनासतना सरकार धोरण लोकांच्या माथ्यार मारता. शेतां भाटां दोंगर खाजनां काबार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हणून बॅनर तकटे घेवन घोशणा. पर्यटन मंत्री म्हणटा निदर्शनां करपी दिशाभूल करतात. पॉलिसी 2022 नोयाचेर आक्रमण दोरयाचेर आक्रमण काजनाचेर आक्रमण रोहन कावंटर रिझाइन गोंयची शेतां दोंगर राखतले. जेटी पॉलिसी तुम्ही वाचले जाल्यार हातूंत कसलेय सायंटिफीक स्टडीज, कसलेय रिपोर्ट्स आनी कसलेय आंकडे, कसलोय डेटा कांयच ना. सो ही पॉलिसी वाचली जाल्यार पळोवपा येता की ही सामकी वेग आसा, हातूंत कांयच क्लॅरिटी ना. तुम्ही ही जेटी पॉलिसी हाडल्या नंतर ताजे प्रत्येक गांवांत जी जेटी येतली, ज्या जाग्यार तुम्ही प्रपोज केल्या थंय तुम्ही इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट ताचो स्टडी केला काय ना, तो एक मोठो प्रश्न आसा. गोंयकार आज उठला जी ही ड्राफ्ट जेटी पॉलिसी 2022 which is disastrous to Goa's environment and ecology. पर्यटन मंत्री म्हणटा विरोधा खातीर खंय विरोध चल्ला. जेटी पॉलिसी इज मेंट फॉर टुरिझम, लेट मी रिपीट, अँड नथिंग एल्स. आणि कोण हातून दिशाभूल करता तांकां हो प्रश्न विचारत आनी पॉलिसी वाचल्या आनी खंयच्या हातून कोळसो बरयला आनी खंयच्या हातून फिशींग बरयल्या ह्याच मनशांक विचाराचे थंय उबे रावले आनी बोळां मारतात ते. तांणी बरोवचें. वी आर रेडी टू लिसन टू देम, वी आर रेडी टू टॉक टू देम. पूण बोवाळ मारपा खातीर रस्ते केलो, हे केलो, डेमोक्रेसी करूनी तांकां. बट वी आर क्लियर, वी आर ट्रान्सपरंट अँड वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल ऑफ गोवा अँड वी विल स्टँड बाय इट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आणि साहिल मांद्रेकार. कोलवाळे जेलींत परत कांड. जेलींत आशिल्ल्या अंडर ट्रायल नायजेरियन बायलेची जेल स्टाफ असिस्टंट मॅट्रन जयश्री वेंगुर्लेकाराक मारबडय. थंय आशिल्ल्या स्टाफान तिका साल्वार करून सोबतीच म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत घाली. अजाप म्हणल्यार 3 वर्सां आदीं जयश्रीकूच आनी एके अंडर ट्रायल नायजेरियन बायलेन अशीच मारबडय केल्ली. कोलवाळे जेलींतली कांडां सोंपना. हे खेपे एके अंडर ट्रायल असिस्टंट मॅट्रनाक बडयली. नायजेरियन अंडर ट्रायल बायलेन असिस्टंट मॅट्रन जयश्री वेंगुर्लेकाराक बडयली. जेलीचे नेमा प्रमाण तिगा नायजेरियन बायलांक सकाळी 8 ते 10 मेरेन जेलीचे ग्राउंडार मेकळी सोडिल्ली. सकाळी 10 सुमार 53 वर्सांची जयश्री वेंगुर्लेकार ड्युटेक जॉईन जाली. 11 सुमार तिणे त्या तिगांकूय भितर वचूंक सांगले. तिगांनी भितर वचूंक न्हयकार दिलो. जयश्रीन भितर वचात म्हूण आवाज चडयलो म्हूण एके नायजेरियन बायलेन तिका मूठ मारली. दुसऱ्या बायलेन तिका बडयेन धुकल्ली. हे झटापटीत जयश्रीक नाका शेवट जाले. तितल्या म्हणसर बाकीचो लेडीज स्टाफ थंय पावलो. तांणी जयश्रीक नायजेरियनांचे ताब्यांतल्यान सोडयली आनी सोमतीत म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेली. हॉस्पिटलांत तिचो एक्सरे काडला, तशेंच सोनोग्राफी केल्या. तिका खंय आदीं स्पॉन्डिलिसिसाचो त्रास आनी मानेचें दुखणें. तिचेर ट्रिटमेंट चल्ला. अजापाची गजाल म्हणल्यार जयश्रीचेर 3 वर्सां आदीं कोलवाळे जेलींत आनीक एका नायजेरियन बायलेन असोच हल्लो केल्लो. त्या वेळार कंप्लेंट फायल करूंक नाशिल्ली. हे फावट कागाळ नोंद जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी श्यामसुंदर फट्टे.
कारवारा कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प विस्ताराक एनजीटीचो धपको. 5वो आनी 6वो युनिट उबारून उर्जा उत्पादनाची तांक 700 मेगावॅटा मेरेन व्हरूंक कर्नाटकाक मेळिल्लो पर्यावरण दाखलो एनजीटीन रद्द केलो. प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जातलो ताचो अभ्यास करून राना पर्यावरण मंत्रालयाक रिपोर्ट दिवचो म्हूण भारतीय अणु उर्जा महामंडळाक निर्देश. कारवार तालुक्यातल्या कैगा हांगासर जो अणुऊर्जा प्रकल्प आसा त्या अणुऊर्जा प्रकल्पात अतिरिक्त 700 मेगावॅट अणुऊर्जा तयार करपा खातीर जो 5वो आनी 6वो युनिटचे जे काम चालू आसा त्या कामा खातीर जो पर्यावरण दाखलो दिल्लो आसा तो दाखलो आज राष्ट्रीय हरीत लवादान रद्द केल्लो आसा. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून जो पर्यावरणाचेर परिणाम जाता तेजो अभ्यास करून तेजो अहवाल आसा तो केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयाक दिवचो असो आदेश न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशनाक दिल्लो आसा. केंद्र सरकारचो हो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प हो पर्यावरणाच्या दृश्टीन अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आशिल्ल्या पश्चिम घाटात येता. तेका लागून ह्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर तशेंच इथल्या जो नागरिकांच्या आरोग्याचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाता. तेका लागून ह्या प्रकल्पाक मुळा पासूनच इथल्या नागरिकांचो विरोध आसा आणि सध्या ह्या प्रकल्पा खातीर जो पर्यावरणीय दाखलो दिल्लो तो रद्द केल्ल्यान नागरिकांतल्यान समाधान व्यक्त जाता. वर्ष 2007 ते 18 मजगतीं जाल्ले मीन उत्खननाचो सगळो पयसो कंपन्यां कडच्यान वाशील करात म्हूण घाल्ली याचिका गोवा फावंडेशनान फाटीं घेतली. वसुली प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण चल्ल्या म्हूण सरकाराची हायकोर्टाक जाप. सुप्रीम कोर्टान केन्नाच सगळो पयसो वाशील करूंक सांगुना. ही याचिका दवरप योग्य न्ही म्हूण एजी उलयला. See, this is a petition filed by Goa Foundation saying that all mining which has taken place from 2007 till 2020 or up to 2018 is illegal, and therefore all the money which is there with the mine owners should be recovered in respect of all the mineral ore that was extracted during this period. Whereas the stand of the government is that insofar as these leases are concerned, whatever recovery is required to be done has been directed to be done by the Supreme Court, and on the basis of that direction the government has acted and already passed orders for recoveries. But as the Goa Foundation is claiming that the entire money should be recovered, such a direction was never issued by the Honorable Supreme Court, and therefore such a petition is not maintainable. And we have passed an order also to that effect. Now when the petition came up today before the High Court said that insofar as the decision of the government is concerned, you have not challenged this decision of the government despite you being aware of this order. So therefore the High Court said that your petition is not maintainable. And when it was put to the lawyer for the Goa Foundation, they were given some opportunity as to whether to pursue this matter or not. And finally they have decided to withdraw this petition with the liberty to file appropriate proceedings. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुवातेर इथानॉल प्लांट येता. प्रकल्प पीपीपीचेर प्लांट घालूंक सरकारान प्रस्ताव मागल्यात. इत्सुकांक 25 नोव्हेंबर मेरेन प्राज. उसकारांचो समन्वयक नरेंद्र सावयकारान म्हायती दिली. प्लांटाचो शेतकार उद्देगांक खंय लाव जातलो. सध्या आशिल्ल्या कामगारांक नव्या प्रकल्पांत घेवंक सरकाराचो आग्रो आसतलो. पीपीपी मोडाचेर वो इथेनॉल प्लांट सेटअप करचें अशें मत जालें आनी तातूंतल्यानूच पीपीपी डिपार्टमेंट जें आसा सरकाराचें त्या पीपीपी डिपार्टमेंटान हेच्या संदर्भातली बाकीची सगळो प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट करून तेच्या संबंधातली एडवर्टायजमेंट जी आसा ती आतां पब्लीश जाल्ली आसा. आनीक 25 नोव्हेंबर पर्यंत RFQs अशे हेजे एडवर्टायजाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान मागयल्ले आसात. हेचो फायदो जो आसा वो आसा की एक तर म्हणजे पोल्युशन कमी करपाच्या नदरेंतल्यान इथेनॉलाचो उपयोग जातलोच, पूण त्याच बरोबर की शेतकऱ्यांक सुद्दां एक अश्युअर्ड प्रायस वो ह्या निमतान दिवपाक शकता. कामगारांच्या संदर्भातलें धोरण जें आसा तें
ते जे कितें एग्रीमेंट सरकाराचो जे कोण घेवपाक सोदता किंवा चलोवपाक सोदता तेंचे आनी तेंचे जे कितें डिस्कशन जातलें तातूंतल्यान खरें म्हणजे ठरतलें. पूण आमचें म्हणणें आसा, आग्रह आसा की आशिल्लो जो कामगार आसा तातूंतलो जो स्किल्ड आसत, जो तातूंतल्यान हें काम करपाक शकता आनी जेंच्या त्या एजीच्या भितर जे बसता आसत, डेफिनेटली तांचो विचार जो आसा वो करपाक जाय. बार्रांतल्या टायट गिरायकांक घरां सोडपाचें जाल्यार खंय बार्रावाल्यांचें दिवाळें जातलें. फोंडेचो आमदार मंत्री रवीची टोलेबाजी. बार्रांनी कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यानय गिरायक येतात. तांकां घरां सोडप म्हणल्यार 100 रुपयाचें गिरायक, टॅक्सीक 1000 खर्च म्हणून रवीन जमिनी परिस्थिती सांगली. गोंयचे लोक आमचे सोरो पिता पूण पडना हालना काय म्हणे प्रॉब्लेम ना. कोण सोरो पिता तांकां टॅक्सी आपूण धाडपाचें. टॅक्सी करून परवडटलें म्हणजे बारवाल्यांक जिवाळें. हे तुमचे मिनिस्टर सांगता न्हू. अरे म्हाका सांग, कोणी येयलो आनी बारा बसलो तो कोण आतां खूब टुरिस्ट येता. कर्नाटक येता आनी हेंचे येता, महाराष्ट्र येता, गोंय सगळे कडेन सगळे ते टेबला बसले टायट जाले. मागीर हे ते टायट जाले, हे पितले 5 रुपया 10 रुपयाचे 100 रुपयाचे आनी टॅक्सी 1000 रुपयाचे. गोंयच्या सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक एकूच ॲप केल्यार टॅक्सीकारांचो प्रस्न सुटूं येता. मंत्री माविनान सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक विस्वासांत घेवन निर्णय घेवचो पडटलो म्हूण कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो सांगता. मुख्यमंत्र्याक घेवन माविनाची टॅक्सीवाल्यां बरोबर बसका आसा. हे बसकेंत टॅक्सीवाल्यांक मान्य जावपा सारकोच खंय निर्णय जातलो. तेजेर डिसिजन चीफ मिनिस्टर करतलो आनी मोविन गुदिनूय सजमान घेवपाक जाय की लोकलांक कॉन्फिडन्सानूच घेवन करप तें जातलें. तें आमचे लोकल टॅक्सी ओनर जे आहा तांकां तेंचे वांगडा जी मिटींग जावपाची आहा CMची, तितून मिनिस्टरूय आसतलो, तितून डिसिजन येतलें सारकें येतलें. जे गोंयच्या मेजॉरिटी टॅक्सी ओनरांक जाय तशें डिसिजन येतलें. आनी सगळे लोक आयज जे म्हणटा की आमकांय टॅक्सीन भोंवपाक जाय, कित्याक केन्ना केन्ना बशी आसना मेळना, मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट गोवा टॅक्सी खूब आहा. सो अशें जर तर तेंचे भितरूच जर तर सगळ्यांचो एक मत जावन एक बरें तांकां ॲप करून दित जाल्यारूय फुडें वचोंक शकता. कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकल लोबोन पर्रा शेतकारां खातीर शेत कापणी मागण्याचें उक्तावण केलें. तरणाट्यांनी शेती वेवसाया कडेन येवपाची गरज ताणें उलोवन दाखयली. भुरगे आहा ते शेतांनी देवना, हे शेतान देवपाक खंय तरी लॉसता आनी तांकां तेंचे भितर जी लॉस आहा ती काडून घेवपाची गरज. आनी तांकां सांगूंक जाय की तुमी शेतान देवा आनी तुमी कोर्सू लाया म्हणून. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. नैऋत्य मान्सूनाक परतीचे वेध. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी दडको. फाटल्या 2 दिसां सावन जगलां गडगड मारून गोंयांत चडशा सुवातांनी पावस पडटा. गोंयच्या वेधशाळेन फुडले 2 दीस येलो अलर्ट दिला. अंदू सिजना परस मातसो उणो पावस पडला. मजगतीं परतीचे वेध लागिल्ल्या मान्सूनान 70 बार्देस पेडण्याक झोडलें. रस्त्यार आंगणांनी घरादारांनी उदक. नैऋत्य मानसूनाक परतीचे वेध. साउथ वेस्ट मानसून का जो विड्रॉवल है दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस. एज ऑन टुडे यानी कि 14 अक्टूबर को जो मानसून का विड्रॉवल लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड. वायपय 70 मोठो पावस. 2.5 वरां सेगीत पावस पडून रस्ते उदकापोना. लोकांच्या आंगणात घरादारांनी उदक.
गाडयांचे लोकांचे गाडयेन तांकां बी आत्मान नासले की इतलें उदक आहा म्हणून तेंचे लेवलाक उदकाचे लेवल इतके आहा तेंच्यांनी आपले हितून घातले गाडयो तेंचे बी गाडयो थोड्यांचे डॅमेज जाला. अचानकपणे वापय बुट्टी आयल्या आणि नॉर्मली कशें जाता की वापय जी अवलेडी कडेन जो ब्रिज आसा ते ब्रिजा कडेन बुट्टी येता पण ह्या वर्सा जर पळोवपाक गेले जाल्यार हाती कडेन मागीर हॉस्पिटला कडेन मारुतीच्या देवळा कडेन आणि खुबशे जे वापे बिझनेसमॅन आसा तेंच्या दुकानांनी घरांनी उदक भरलेलें आसा आणि हो अचानक एक ढगफुटी टायप प्रकार हो सत्तरीन घडलेलो आसा आणि खुबशा प्रमाणात गाडयो ब्लॉक जाल्ले आसा रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसा आणि खुबशे बिझनेसमॅन आसा तेंची लॉस जाल्ली आसा. पेडण्या मोपा वाठारांतूय पावस. मोपा ह्या परिसरात जे आमेरी पेडणे ह्या भागात भरपूर पाऊस पडला आणि काही जाग्यार रस्त्यावरून पाणी वयताना आमकां सध्या दिसपाक येता. एकंदर पेडणे वाठारांत काही जाग्यार पाऊस भरपूर पडला आणि काही जाग्यार अजिबात थेंबभर पाऊसय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बांबोळे ग्रँड हयाताचो कांय भाग वडोवंक गोवा फावंडेशनान घाल्ली याचिका हायकोर्टांत भायर. प्लान कडेक दवरून 1994 ते 96 मजगतीं हें बांदकाम केलां म्हूण गोवा फावंडेशनाचो दावो. बांदकाम जालां तेन्ना दर्या सावन नो डेव्हलपमेंट झोन 50 मीटर आशिल्लो. उपरांत सुप्रीम कोर्टान 100 केलो. बांदकाम आदले नेमा प्रमाण आसा ताका हात लावप खंय योग्य न्ही. The petition filed by the Goa Foundation has been dismissed. The prayer of the petition was that what was constructed for the period between 94 to 96 and which was an existing construction should be demolished on the ground that it was not accordance with the plan which they were approved. But the fact of the matter is the High Court had permitted that the TCP should consider this structure in terms of 1989 regulation, which the TCP considered, and based on the opinion that was given by the CRZ authority, TCP said that this deviation can be permitted and the revised plans were approved. Now that was challenged by Goa Foundation here in the High Court. The High Court today said that you cannot challenge it until and unless you challenge the decision of the CRZ authority, which gave an opinion that this was permissible. केप्यां आंबावले 2 ट्रकांचो अपघात. समोरासमोर टक्कर जाल्या उपरांत धपक्यासरची एक ट्रक शेतांत पडलो. वेळ बरो म्हूण दोनूय ट्रकांचे ड्रायव्हर साल्वार. एक्सिडेंटांत लायटीचे 2 खांबे मोडले. शेतांत पडिल्लो ट्रक क्रेन घालून काडलो. आमी आंबावली जे केपें एरियेक आसा थंय एक रस्त्यार सकाळी 7 सुमार एक्सिडेंट जाला 2 ट्रकां भितर. दोनूय ट्रक हेवी आशिल्ले आनी एक ज्या जाग्यार एक्सिडेंट जाला थंय मातसो अशीर एक झाड आशिल्लें आनी दोगांयनी एकमेकांक आंगार लागले आनी जी हेवी व्हेकल आसा हेवी लोडेड ट्रक आसा तेजो धपको लागून दुसरो ट्रक आसा तो शेतांक पडलो आनी तो शेतां पडटा तेन्ना एक 2 लायटीचे खांबे आसा ते डॅमेज जाल्ले आसा. तशेंच पूण जे ट्रकांक जे 2 जाणां चालक आशिल्ले ट्रकांत तांकां कांयच इंजुरी बी जाली ना. फक्त जाली ते 2 लायटीचे खांबे तांकां डॅमेज जाल्ले आसा आनी सद्या एक ट्रक जो शेतां पडलेलो तो क्रेनीन काडला आनी जो दुसरो ट्रक आसा तो आसा हांगा तेजी दार आसा ड्रायव्हर सायडीन ते निकळून सकयल पडले जेन्ना धपको मारलो तेन्ना. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर आंबावली केपें साकून क्रिस्तानंद पेडणे. पाकिस्तान भारतीय तरणाट्यांक ड्रग्साच्या व्यसनाक लावन भारताक काबार करूंक सोदता. ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या व्यसनान कोणाचेंच बरें जावना. DYSP जीवबा दळवी सांगता. पेडणे वेर्नोड्या संत सोहिरोबानाथ आंबिये सरकारी कॉलेजींत पुलिसांची ड्रग्स जागृताय. बऱ्या वायटा मदीं खंय शीम आसता. तरणाट्यांनी विचार करून पावल घालचें. So now Pakistan want to destroy India. So what he will do? Anyone? He will, Pakistan will see that the youth of India should be finished. And what is the easiest way to finish the youth? Yes. So easiest way to finish the youth is alcohol, tobacco and drugs. Because once we are into this bad habit, the youth is finished. The thin border,
right, wrong, fall in trouble, not fall in trouble. Basic principle is that we should not fall prey for these drugs, so that next generation we should become healthy like you. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.